मिरची लाया जाऊ चालू पैसे दिले असतात दीपक पातळकर पैसे देऊन आमकां मदत केली आसा। तशेंच प्रज्ञा देसाई यांनी भाजी दिल्ली आसा। रुमडेश्वर बॉयज जे रुमडेश्वर देवस्थान आसा त्या देवस्थानाचो आयज 125 वर्सांचो इतिहास आसा। तुमी चिंतून घ्या की 125 वर्सां पयलीं हे देवस्थानाची स्थापना जाल्ली आनी तेजे आयज 125 वर्सां ही सत्यनारायण पुजा जी प्रथा आसा ती चालूच आसा। आनी 5 वर्सां जे देवस्थान बांदून तो वर्धापन दिन मनयता आनी ताका 5 वर्सां जाल्ली आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की रुमडेश्वर देवस्थान हे आमचे रुमडावाडा जे आमी म्हणटा आमचे सड्याचेर हांगाले सगळे लोक आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी हे सगळे भक्तगण जे आसा ते हांगा दर्शनाक लागून येता। आनी ही जी स्थापना तेन्ना आपल्या 125 वर्सां पयलीं जेन्ना आमचे पुर्वज म्हणटाशे ते लोक जेन्ना हांगा स्थानीक जावपाक येयले, जेन्ना ते आमचे MPT जेन्ना आसलेली आनी ते रेल्वे भितर काम करपाक लागले तेन्ना तेंच्यांनी ही स्थापना हांगा केल्लेली आनी ती परंपरा आयज पर्यंत फुडें व्हरून आयज आमची जी कमिटी आसा ती तेंच्यांनी चालूच दवरलेली आसा। सो आयज हे देवाचेर आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचो खूब विश्वास आसा आनी ते सगळे जाण हांगा ह्या निमतेन पांय पडपाक लागून येता आनी सगळ्यांची जी मनोकामना आसा ती पूर्ण करपाक लागून देवाचो सदांच ते आमच्या मुरगांवच्या लोकांचेर आशिर्वाद दिल्लो आसा। हांव मागता रुमडेश्वर देवाचो असोच आशिर्वाद आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसूं। तशेंच आमचे रुमडावाडा जेटी बोगदा सड्यार हे सगळ्या लोकांचेर असोच आशिर्वाद आसूं इतली हांव देवाची प्रार्थना करतां। आयज 125वे सत्यनारायण पुजा आनी 5वे वर्धापन दीस तेज्या खातीर आमी हांगा येयल्लेले आसा आनी एवरी इयर आमी रुमडेश्वराची आशिर्वाद घेवपाक हांगा येता आनी खूब बऱ्या तरेन ही कमिटी आसा ती ऑर्गनायज करता। हाज्या फुडें बी शिवरात्र पर्यंत तेंचो प्रोग्राम आसा। सो खुबशीं आमची वाड्यावयली पळयता हांव वाड्यावयली सगळीं बायलां एक भशेन साडी न्हेसोवन ते एका दादल्यान पयलें एक भशेनची कुर्ता घालून सगळीं उत्साहान देवाची सेवा करतात आनी असोच आमच्या सगळ्यांचे रुमडेश्वराचो आशिर्वाद घेवन तेच आयज तुमकां सगळ्यांक पयलीं कालचो वर्धापन आनी आयच्या सत्यनारायण पुजेक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। फुडाकारान सगळे वाड्या वयले तशेंच सडा वयले सगळे आयज 125वी ही सत्यनारायण महापूजा जाल्ली आसा आनी ती पयलीं पासून आमकां अभ्यासाचें सुरू जाल्ली ती आजुनूय आमी करतात। आनी मेन आतां रुमडेश्वर आतां तुमी कितें म्हणल्यार रुमडावाडा कितें म्हणटा स्पेशलिटी आमच्या रुमड्या वाड्यावयली सगळ्याच्या घराघरांनी फुडल्यान आसा एक रुमडाचें झाड आसा। सगळे खंय वचूं खंय एक जागो आसा खंय मेळना आसा कितें तें रुमडाचें झाड नासता एक आमगे स्पेशलिस्ट आनी सामकें जागृत देवस्थान आसा सामकें। सो कोणूय आतां सड्या वयल्यान वता जाल्यार हांगा तो फुडें वास्को वता जाल्यार फुडल्यान होवन मारल्या शिवाय कोणूच फुडें सरना पयलीं। आनी दुसरें म्हणजे सगळ्यांचो हांगा भावार्थ आसा। सगळे आतां लोक आतां सगळे आपापले आयज ते करतात। आयज आमचो महाप्रसाद आसा फाल्यांच्यान आमगे एक 5 दीस 6 दीस प्रोग्राम आसतलो फाल्यांच्यान
आनी शिवरात्री आसा आमगेली समाप्ती जाता. हांगा पळय